Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 आम्ही एक घडी उभे राहूया आणि आमचे डोळे धांबया. मगळा बापा अर्घ दिता तुका यावर त्या वेळापासून आणि तुवें आमकां सांगता हाडला या नव्या वर्साच्या सुरवेर आमी हजर जाल्या. तुझे उतर आयकून तुझे उतर जावन आसा सत जिवीत आणि वाट. तुझ्या उतराप्रमाणे कोण आपले मन बदलिता आणि ताचे जिवीत बदलावणेक फुडें सरता तो बचाव जाता म्हणून तुझ्या उतरान तुवें सांगलां. बापा वय बापा या नव्या वर्सा संदर्भी आमी हांगा जमल्या तुझे उतर आयकून आमची मनां विकृत कर. आमी तुझ्या सांगतपणांत जियोंक आमी एक निचेव करूंक आमी हांगा आयल्या. बापा हे तुझे प्लॅन जावन आसा आणि तुझे निर्माण जावन आसा. बापा आमी कोणूच हांगा आमच्या बळान कोणी येवंक ना. हे तुवें दिल्लें तें वर्तें भाग जावन आसा त्या पासून तुका अर्घ दिता. बापा आमी हांगा तावन वेता आसतना आमी कितें हांगा तुझे उतर आयकत आणि त्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत बदलूंक आमी हांगा निर्णय घेता. आणि आमी कितें आयकल्लें हांगा आसा तें आमी हेरां सगळें वांटूंक आमकां तुवें ते भाग फावो केलाय. बापा त्या खातीर तुका अर्घ दिता. बापा ह्या सेशनाचो तू संपूर्ण रितीन पवित्रत्म्याद्वारे तू कंट्रोल करणे. पवित्रत्म्या या सेशनाचो संपूर्ण रितीन तू कंट्रोल करणे. हांव तुका समर्पिता म्हजो ताळो हांव सगळोच तुका समर्पिता. तुका कितें उलोवंक आसा तें तू पवित्रत्म्याद्वारे तू उलय. बापा जिसू तू जावन आसाय आमचे जिवीत. तू जावन आसले सोद तो सोद हांव म्हज्या तोंडान तावन उसारता आणि तेंच आमी परतून आणि परतून आयकता. बापा ते आमकां तुवें भाग फावो केल्ल्या खातीर तुज्या पुता मार्फत तुका अर्घ दिता. हे मागणें करता तुज्या पुता मार्फत आणि पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. थँक्यू जीसस. बशी आमी सगळां. आमी नव्या वर्सार आसाव न्ही सगळां. नवी वर्सांत कितें तुमी निचेव केला खाले म्हणून तुमी ह्या वर्सा कितें पळोवंक आशेतात. प्रेज गॉड. सांगा. देवाच्या राजा विशयंत आयकूंक आणि देवाच्या सता प्रमाणे आयकून जियोंक. वय प्रेज गॉड. हे बरो निर्णय जावन आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ओके आमकां कितें आमकां देवा तावन पयस करता. देवाच्या राजांत आमकां जियोंक खंयच्यो पुरो आडकळी येतात. सांगा. म्हटल्यार सांगा. प्रेज गॉड. सांगा. संसारी रटावळी मागीर पिडा मागीर रीण मागीर
तिने सांगले पताक म्हणून वय करेक्ट कित्याक म्हळ्यार हें पुरा पातकाता म्हणून ती येवची प्रेज गॉड ओके आता जिजून वपारी मुस्तू दिल्ल्यो जिजून वपारी मुखांतर उलयल्लो त्यो वपारी कोणा खातीर दिल्ल्यो लोकां खातीर मागीर थोडी मरे व्हडली व्हडली नांवां आसात आदले नियमशास्त्रांत आमी पोरण्या सोल्ल्यान पळोवंक गेल्यार आमी व्हडली व्हडली नांवां आसात फरीजेव सदुसेव प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड तातूंत एक वपार जेजून फरीजेवां खातीर सांगिल्लें आसा ताचो उल्लेख केला ताणें तातूंत वडलो पिटर ब्रदरान सांगलें भितर आसले आनी भायर आसले म्हणून वैगी प्रेज गॉड ओके आमी लूक 15:11 काडया उपरांत तो सांगी लागलो एकल्या मनशाक दोग पूत आसले ओके प्रेज गॉड उपरांत तो सांगी लागलो तरी ताच्या पयले न्हय कालिंगी आसा न्हय उपरांत उपरांत तो सांगी लागलो एकल्या मनशाक दोग पूत आसले दोग पूत एका बापायचे पूत वैगी तरी ऑलमोस्ट सिमिलर आसाचे तांणी न्हय सिमिलर म्हळ्यार एकतले सडाव होते एक गुण आसता तशें आसाचे पूण ताणें उपरांत म्हणून सांगलें वैगी ओके तर आमी पयलें तें पळया 15:1 घालता आता सबार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकोवन आयकोंक ताचे सरशी वेताले प्रेज गॉड आता जेजूची शिकोवन आयकोंक कोण येताले सुंकागार पातकी मागीर अंतुना मागीर कोण येताले फारिजेव आनी शास्त्री फारिजेव म्हळ्यार कोण नियमशास्त्र पाळटले नियमशास्त्र सगळी पाळटाले फारिजेव म्हळ्यार नियमशास्त्र करेक्शन करतले नियमशास्त्रांत कितें चड आसा म्हणून ते सांगतले ते मोइजेच्या सिंहासनार बसचे मनीस आसा तरी ते तांकां नियमशास्त्र म्हळ्यार सगळे नियमशास्त्र वाटून पियेल्ले बरी आसले ना ते एक्सपर्टीस म्हणटात ते येताले जेजूची शिकोवन आयकोंक काल्याक येताले ते जेजू क्वेश्चन कर जेजू खंय चुकता ते सोदून काडून घेता पूण तांचे कडेन जालें की जेजूक चुकोवन पडोवंक कित्याक सैतानाक जावना सैतान जेजूक पवित्र स्नान खाणगेल इमिडिएट ताका ताळणेंत पडोवचे बरी केले पूण जेजूक ताळणेंत पडोवंक जावना त्या खातीर फारिजेव जेजूक खंय
सूख मेळटा जिजू कडे ती सोदून काढूंक म्हणून ते येत. तरी जेजू सरशीन कोणसो लोक येतलो लोकांत आता लोकांती मस्त नमन आसा पक्की सुंकागारी पक्कीच नाही त्या लाईनीर हाडला कित्याक सुंकागाराक इन्स्ट्रक्शन वयर तावन आयिल्ले ते लोकांकडे कलेक्ट करताले पैशा रुपात. वैगी तुम्ही गावात पळयलाय सांतेक गेल्या ते तुम्ही सांतेक गेल्यार आम्ही वजे येयल्यार त्या एका वज्याक इतले म्हणून दिवंकात ते जाल्यार ते काले करतात थोडे कलेक्ट केल्ले पुरो दितात गी ना जाल्यार इल्ले चड कलेक्ट करतात गी. त्या खातीर तांकांय त्याच कॅटेगरींत सांगला पूण तांकां जेजूची शिकोवन आयकोंक ते येताले. कित्याक येताले ते कित्याक येताले समजून घेवंक देवाच्या राजा विशयी समजून देवाचे राज कितें सांगता म्हणून ताच्या विशयी समजून घेवंक ही शिकून जिजून दिल्ली शिकून केदे व्हडले एक्सपर्टीज जाल्यार फारिजेवांनी शास्त्रींनी दिवना. त्या खातीर जेजूक सांपडावंक ते जेजूच्या फाटल्यान तांच्या मनशांक धाडटले आनी क्वेश्चना वयर क्वेश्चना ते घालतले. त्या खातीर आता आमी वेंचीक पुताच्या वापरींत आमी दोन नमुन्याचे मनीस आसात थंय. ताचेर पयले जेजून तांकां फारिजेवांक एक उतार सांगले तुम्ही हायपोक्राइट्स म्हणून फारिजेवांक. मॅथ्यू 23:13 काढ. मग ते कोण वर्ड येऊन खापाटी प्रेज गॉड वाचा आपण कापाट्यानो नाही पुस्तक 23:13 हाय तुमकां शास्त्रानो आणि फारिजेवानो कापाटी तुम्ही सर्गींच्या राजांत दार मनशांक सर्गींच्या राजाचे दार मनशांक तुम्ही मुखामुखी दामतात. खाले म्हणटा सर्गींचे राजाचे दार मुखामुखी दमतात. त्या खातीर म्हणटा कापाट देवाचे नीज जावन उतार ते दिनांत देवाची वळख ते दिनांत देवाचो गुण ते दाखयनात पूण ते करतात कितें म्हळ्यार नियमा बरोवची नियमाच्या बरोवच्या व्हडल्या जाग्यार बसचे सभेंत आनी हांव सगळे नियम पाळसो मनीस हांव त्या एक्सपर्ट मनीस म्हणून तांणी दाखोवचे. देवाक तांणी सोडलो नियमाक देव म्हूण करून काडले. वैगी त्या खातीर जेजू थंय म्हणटा कापाट्यानो तुम्ही कापाटी म्हणटा सर्गींच्या राजाचे दार मनशाक तुम्ही
मुखामुखी जमतात. मुखार मुखार फटीत. त्या खातीर देवाचे उतार म्हणटा नियमा पाळिल्ले वरवीं देवाचे राजांत रिगूंक. नियम पाळले कुठले देवाच्या राजांत रिगलो म्हणून कोणेय चिंचे नाका. कोण दुर्पळो आणि कालतो जाता तो देवाच्या राजांत रिगता. त्या खातीर पयले आमी आमकां जन्मये खातीर देवाचे उतर आमी कान घेवचे न्ही. आमी देवाचे उतर कान घेवचे आमची जिणी बदलून आणि त्या प्रमाणे आमी सोलोवन. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आता जेनेसिस 3 रोमन्स 3:20 काढ. कित्याक नियमशास्त्रान फरमायला तें केल्ले वरवीं कोणच मनीस देवा होजेर नितीवान जायना. नियमशास्त्रा वरवीं मनशाक मेळटा इतलेंच आपणे पाताक आदारला म्हणली समजणी मात्र. आता नियमशास्त्र पडल्यार कालें जाता. आता सबार मनीस आतांय हांव तें केल्यार म्हळ्यार एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार हांव शुक्राराचे मांस मासली खायना. हांव थंय त्या नोवेनाक वेता आनी हांव 40 दीस उपास करता. तें केल्ले कुठले नितीवंतपण जोडटा. नितीवंतपण म्हळ्यार कितें गोत्ता गे? नितीवंतपण म्हळ्यार गोत्ता आसा की कोणाक? रायट स्टँडिंग विथ गॉड. देवा सवे जियोवचे. त्या खातीर नियमा पाळिल्ले कुठले मनीस कोणी नितीवंत जायना. पूण कालें जाता नियमशास्त्रा वरवीं कालें मेळटा मनशाक. पाताक आदार. पाताक आदारला म्हणली समजोनी मात. आता उपदेश आसा. उपदेशांत आता एक चोरी नाका म्हूण आसा. तातूंत पेल्याची वस्तू ते उडास आयल्यार ताच्या पयल्या काडल्या उपरांत मात्र मोती घेचे. पळय गे ताच्या पयले येता. नियमशास्त्र हांवें कितें पाताक केलां म्हणून ताची समजोनी मात्र दिता. त्या खातीर फारिजेव नियमशास्त्रत ताकात तांणी प्रामुख्यते दिवन आसले. ते देवाच्या उतरा प्रमाणे तांणी तांची जिणी करूं ना. बदलाक कोण सुकोन पडटा, कोण सिनोगोगाक येना, कोण सिनोगोगांत येवन तांचें काम करिना तांच्या नियमा प्रमाणे ते करेक्शन करतले. आमच्या बोवारी जाता. प्रेज गॉड. हांव चड तातूंत मुखार वचना. प्रेज गॉड. ओके आमी जेनेसिस 3:9 या. आता आमी केदाळा आमी पाताक करता. एक्झाम्पल आमी कितेंय देवाच्या विरोध आमी कितेंय करता. तेदाळा आमी
देवा तावन आमी पयस वता देव आमचे तावन पयस वता. कितले जण आमी पयस वता म्हणटात. सामा हात वयर घाला कोणाक डाऊट आसा. प्रेज गॉड. ओके करेक्ट. कित्याक म्हळ्यार आमी पाताक केल्ले कुडले आमी देवा तावन पयस वता. हाका उदाहरण जावन देवाचें उतर. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले, तू खंय आसाय? ताणे जाप दिली, तू बागेन चलताना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलोलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केले, तू विणगो आसाय म्हूण तुका कोणे सांगले? हांवें आडवारल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सकयल कर. ओके आतां पळया. आदाम आनी एवेन पाताक केलें. पाताक केल्ले जाल्यार देवान काय म्हळें, पूण देव तांकां केदाळाय मेळ्ळो नासलो. देवाच्या ते नितीवनपणांत आसले. देव तांचे कडेन केदाळाय येवन मेळोवन संभाशण करनासलो. ताची इन्स्ट्रक्शनां तो दिवनासलो. पूण केदाळा देवाच्या विरोध तांणी पाताक केलें. देवान तांकां विचारलें. मनशान देवाक उलो मारूं ना. पळया पाताक केल्लो मनीस देवा तावन पयस तावता म्हणजे हाका उदाहरण. पाताक केल्लो मनीस चिंता देवान पळोवना, हांवें पाताक केलें आनी हांव लो एकलोच तिशीन वेता. अशें आसता की मनशाच्या आंतू मतीन म्हणना बाय ल्हान पाताक देवान पळोवना आसता. देवा कळीतच ना आसतलें. देवा कंडा बटे लोका हांवें पाताक केल्या काले जाता पळय गे. पूण देवान आमकां इतलो बारीकायेन पळयता की ताणें सांगलां ताच्या उतरांत, तुज्या माथ्याचे केस लेगून हांवें मेजून दवरल्या. त्या खातीर आमी पाताक केल्ले कुडले सर्वेस्पर देवान दादल्याक उलो केलो. तो आपयता खंय आसाय तूं? वो खंय मुखार येतलो. आमच्या घरा भुरगीं आसल्यार भुरग्यांनी खंयली मिस्टेक केल्यार भुरगीं लागीं येतात की आवय पयच्या मागीर लो कळना जाल्यार आवय पय ग मागीर अशें ओके ओके जाला नो प्रॉब्लेम. कळोना तांकां. कळल्यार आमकां पयलें तशें इस्कॉलाक वताना एग्जामान मार्क्स उणे मेळ्ळ्यार घरा विचारतात पेपर मेळ्ळा गी मार्क्स? मेळ्ळा. कित्या आमकां सांगूंक जायना. आमी पाताक केल्ले कुडले आमकां पनिशमेंट आसा म्हणून संवसारी नियम सांगता. पूण देवाच्या राजांत आमी पाताक करन आमी पयस वेचें देव थंयच आसता. त्या खातीर आतां पळया आमी ते दोगी कशे ते देवाच्या राजांत त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे ते चल्ल्यात म्हणून पळया. लूक 15:11 घाल. उपरांत तो सांगी लागलो, एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो इसो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटोवन दिली. 6 दीस गेले ना
धाकट्या पुतान आपले आसबदीक पुरा विकले आणि मेळिल्लो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गावाक भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जियोन ताणे दुडू पुरा विबाट केलो. ताचे लागीं आसलेले सगळे होगडावन काबार जातास त्या गावांत एक कठीण दुकाळ पडलो. तवळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेंत सांपडलो. प्रेज गॉड. ओके, पुरो आम्ही वैरया प्रत्येक. उपरांत तो सांगी लागलो, एका मनशाक दोग पूत आसले. तांच्या मदल्या धाकट्यान पळया, आता धाकट्या पुतान व्हडलो पूत, आता धाकट्यान वांटो विचारलो तरी व्हडलो पूत कसो आसलो? ताचें काम करनासलो. म्हळ्यार ताचो संबंध बापाय कडे कसो आसलो? बरो आसलो म्हणटात तुम्ही, पुन्हा म्हणा. ओके, प्रेज गॉड. कित्याक म्हळ्यार आता धाकट्या पुतान वांटो विचारलो तरी आम्ही संवसारी रितीन पळयतना व्हडलो पूत बरो, धाकटो पूत पाड. ओके, तरी आने वांटो कान गेलो. तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हणलें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो इसो म्हाका दी. आता हाका कितें उणें आसलें गी बापायच्या घरा? जाय पुरतें आसलें. सक्कडी मस्तेन जिवचे बरी आसलें. बापाय सांगता रावतना भुरग्यांनी बापायच्या थोड्या नियमा प्रकार रावचे पडटा. वैगी ना जाल्यार सरी जायना जाल्यार ताणे भायर वचचें. कित्याक आका हाची संवसारी आशा चड आसली, त्या खातीर तो भायर सरलो. बापाय कडे म्हजो वांटो म्हाका दी म्हणे. कित्याक म्हळ्यार ताका गुत्त आसा बापायचो वांटो म्हाका मेळोंक गुत्त आसा. हरी एक बापायचो वांटो पुताक मेळटात. त्या खातीर ताणें हक्कान विचारलें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो इसो म्हाका दी. आणि बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. वैगी आता बापायन कांय उलोवना. पुताक कशें जायजे तशें ताका वांटो करून दिलो. बापाय उणवनांगी, तूं आतां तुजी प्राय न्हय हे वांटो कान घेवचें, ना जाल्यार तूं पाड करताय. कितेंच ताणें उलोवना. सांगले कुडले ताणें काण वांटो करून दिलो. पूण ताणें सांबाळून दवरुना. ताचे उपरांत कालें जालें. चड दीस गेले ना, धाकट्या पुतान आपले आस्त बदीक पुरा विकले आणि मेळिल्लो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गावाक भायर सरून गेलो. उपरांतय मस्तेन जिवन ताणें दुडू पुरा विभाड केलो. आता पळया, चड दीस गेले ना. चड दीस गेले ना काल्याक ताणें ती आस्त मेळिल्ली ताणें ताका मॅनेज करूंक जावना. ताका मॅनेज केल्यार जावंक पुरो ताका इमिडिएट इन्कम येवन. आनी एक पातकान जिवचो मनीस आता बापाय सांगता तो आसा, तो मोज मस्तीन जियेल्यार बापायक जाता. आता देगेनंत आसा. आता एक्झाम्पल सांगचे जाल्यार एक प्रॉपर्टी आसा, एक दोन वांटे करतात. वांटे करून दिल्लो, आता बाप ताका एक घर थंय बांदून दितात. आसता सदांय तो लेट नाईट येता आनी कालें करता
त्याला बापायक पळोवंक जाता. बापयक आले म्हणी सांगता म्हणून ताच्या मोतीन ताणें कालें गेलें हे पुरो रगळेच नाकात. हांव बापाय तावन पयस येता त्याला म्हाका बापाय पळयना. त्या खातीर ताणें कालें गेलें आस्त आसली विकली. ताचे उपरांत मेळिल्लो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जेवन ताणें दुडू पुरा विबाडलो. आमी तशें वैगी कालें ओडोल ब्रदरान सांगिल्लें कालें सांगिल्लें थोडी मागण्याक येतात जावंक पुरो. थोड्यांक फायनान्शियली प्रॉब्लेम, थोड्यांक काम जायचें, कुटुंबान समाधान ना. एक पटी मागण्याक आयिल्ले कुडले हिलींग जाता, बरेपण मेळटा. कित्याक तो देवाच्या संबंधाक फाटी येता. फाटी येतना हर एक ताका आशिर्वादां ताचे तावन देवा तावन आसली ती दिल्ली ती ताचे कार्य रुपाक येतात. पूण थोड्या तेंपान या गे रिती रेखी ना म्हाका जायना आज बारी बिझी हांव. टिचींग आयकताय गी खंय फुरसत ना कालें कामां वयवाट चड जालें. आमी आमच्या राटावळीन गेल्या उपरांत कालें जाता देवातान पयस वेता. आमकां दिल्ले हर एक आशिर्वाद आमचे थंय आसा आमकां मेळ्ळा. पूण आमी ते मिसयूज करूंक स्टार्ट केले. आमकां मेळिल्ली बरी भलायकी आतां म्हण हांव सामा चलता निट्ट चलता म्हाका काय दुखी ना. पूण वचून वचून खंय पडचें मागीर. त्या खातीर वय तशेंच केलें आनी आस्त तिकली पयसो कान गेलो पोटली बांदली गेलो पयशिल्ल्या गांवाक आनी वचून कितले दीस पुरो ते पयशे. आमचे थंय आतां पळया आमकां एक कालें एक दुखीक आमकां समाधान जालां आनी एक कालें म्हणी फायनान्शियली प्रॉब्लेम आमचें समाधान जालां. आमकां आनी एक प्रॉब्लेम येता ते दळा कालें जाता आमचे जिवीत. ते दळा उडास येता परते देवा हांव फाटी गेलो आतां हांवें परते वचाची. आमचे जिवीत जाता. आमकां कितें देवा तावन लाभलां आमी तें निरंतर आमी रावून आमी देवाच्या सांगातपणांत रावना. त्या खातीर आमकां कश्टां वयर कश्ट येवनूच आसता आनी ते आमकां कश्ट म्हणून व्हडलें दिसता. पळया तुमी देवाच्या सांगातपणांत रावल्यार खंयचे कश्टी व्हडले. आनी कालें गेलें सगळे आसले इकले पयशे कान गेले पयशे विबाड केले. ताचे उपरांत खंय पावलो तो खंय पावलो काम सोदून पयसो कितें म्हळ्यार दीस काडीचे. आमचे जिवीत अशें आमकां देवा तावन बरेपण लाभलां आमी संतोशान आसा. पूण आमकां आमी संवसारी रितीन केदळ आमी चड आनी चड मेतेरपण जाता तेदळ आमचे देवाचो संबंध उणो जावन. त्या खातीर कोण देवाच्या संपर्कार संबंधांत निरंतर आसता त्या मनशाक संवसारी मनीस लायक करना.
तो काल सैब केदाळा पळयल्यारी मागण्यांत सांगचे ताणे देवाचे उतारत सांगचे. आमच्या जिवितान जाल्या थोडे मनीस आसात आमच्या लागीं येवंक बी येतात उलोवंक बी येता म्हणटात. ना ताचे कडेन उलोवंक जायना. पयसतावन टाटा करतात. बरे फ्रेंड्स आसले तशें जाता मनशाक. त्या खातीर देवाचे संबंध दुसरोच आसता, मनशांचो संबंध दुसरोच आसता. त्या खातीर देवाच्या संपर्कार कोण रावता, जेजूच्या शिकवणेन कोण रावता, ताका संसार कांटाळटा. संसाराक जाय जे खाले संभ्रम. ताणे 85 लोकांचे जेवण केल्यार हांव 800 लोकांचे जेवण करता. हांव 1000चे करता. हांव पुरो सगळ्या फंक्शनांत फटाके फुटूनच आसता. ताणे 2 नमुन्याचे आसले हांव 4 नमुन्याचे करता. ह्या नमुन्यार कॉम्पिटिशन. मनशान कॉम्पिटिशन करून करून आपले जिवीत उगडावन काढले. एकल्याच्या घरा एक कार म्हणी कान गेले एकल्यान कुशीच्या घरा राव शिकयता ताचेर निवडली गटी तो ये ताच्या घरा एक 32 इंचाची टीव्ही हाडल्यार आता 32 कोणा करना ताचे टीव्ही आल्यार हाचे कडे 52 आणि ओणो दिना जाल्यार ओणनात ओणन फुटोवन काडून घालतात हॉल व्हडलें करतात. त्या नमुनेर आमची परिस्थिती जाता. त्या खातीर मनीस देवातावन पयस येता सोडून देव केदाळाय तो आमकां लागीं आपयता. कित्याक आमी ताची भुरगीं जावन. आमी विसरता आमी देवाची भुरगीं. आमी कोणाची भुरगीं म्हणटा म्हजो बाब तो म्हणटा हांव घेना. आमी संवसारान दोळ्यांक दिसचे पैकी सांगता. त्या खातीर आमकां हरी एका संगतीनी कितें देवान तें करून दवरलां तें आमकां भोगूंक जाय. ती महिमा आमकां पळोवंक जाय. त्या खातीर वेंचीक पुताची तशीच गजाल जाली. त्या खातीर आमी हे काडया 2 कोरिंथियन्स 4:4 आनी आमी केदाळा संवसारांत आमी जिवंक सुरू करता. संवसारी रितीन आमकां सैतान सामा बोडोवंक सुरू करता. वडल म्हणलें ब्रदरान उंदराच्या पिलाक गोनयेन घालून धाडा बडयले बरी बडयता. केदाळा ट्रॅपान शिरकता भितरच ताच्या भायर येयले. 2 कोरिंथियन्स 4:4 सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हणून या संसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मती कुरड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचेंच सारखे जावन आसल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकानात. सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हूण कोणाक तांणी म्हळ्यार कोण? आमी. तरी आमी देवाच्या उतरार ना. आमी पळयनाय. कोण देवाच्या उतरांत आसा देवाच्या संगातपणांत आसा ताचे कडेन देवाची उतरां भरपूर रितीन आसात. केदाळा आमी देवाच्या संबंधांत एकदम मॅग्नेटा बरी आमी आसाव. केदाळा आमकां अविश्वासी म्हणूंक जाय. आमी विश्वास
केदळा आम्ही अविश्वासी जाता, संसारी रितीन आम्ही केदळा बुडोंक वेता, संसारी रीती नियम आम्ही केदळा पाळटा, तेदळा आम्ही अविश्वासी जाता. त्या खातीर सैतानाक बारीज तो पहिले बरें बरें दाखयता, मागीर एकच पटी वडयता. त्या खातीर म्हणटा थंय अविश्वासी मती कुड्यो केल्यात. ताका उजवाडत पळोवंक नाका. त्या खातीर आम्ही केदळा आम्ही संसारी रितीन आम्ही जिवंक स्टार्ट करता, तेदळा आमकां हे जावचें. केदळा आमचे सगळे देवाचो संबंध करेक्ट आसता, तेदळा आमकां त्यो सैतान आमकां त्यो आमच्यो मती अविश्वासी न्हय विश्वासी मती कांय करूंक जायना. त्या खातीर म्हणटा हाचे वरवीं देवाचें सारखें जावन आसल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्तेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकाना. त्या खातीर ते देवाचे उतर मानून घेवंक जायना. बाबार्थ कसो येता? रोमन्स 10:17 म्हणटा संदेश आयकोन परतून आनी परतून आयकोन आनी आयकोन बाबार्थ येता. केदळा आम्ही बाबार्थी मनीस जाता, तेदळा आमकां कोणी आमच्यो मती कुड्यो करूंक जायना. संपूर्ण रितीन आम्ही देवा थंय आम्ही जियेता. केदळा आम्ही डाऊट करता, केदळा आम्ही देवाच्या बसवण्या वयर आम्ही डाऊट करता, ते म्हज्या जिवनान जायत गी म्हूण करता, आनी आम्ही ते थॉट प्रोसेस म्हळ्यार आमचे काले म्हणटात ताका चिंताप आम्ही ते प्रोसेसाक घालून आम्ही कार्यरुपाक घालता, तेदळा आमकां प्रॉब्लेम. आता ब्रदरान म्हणा ते जेजूच्या गायांनी बरें जाला हितू म्हणून, पूण म्हजे कडेन दूख आनी कितें आसा न्ही. मार्क 11:24 म्हणटा कितें सकट तुम्ही मागण्यांत मागतात ते तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमाना. ते आमकां जायना. आम्ही देवाची महिमा आम्ही पळयचे जाल्यार आमकां आम्ही संपूर्ण रितीन तो विश्वास करूंक आसा. महिमा म्हळ्यार काले महिमा म्हळ्यार काले सांगा पळया मागीर करेक्शन करया. काय उल्हास मागीर कोण बरोवन कान घेया. महिमा आत्मीक रितीन आसले, दोळ्यांक दिसनातले, कुडींत वा संसारी संगतींनी अनुभव करचें जावन आसा. सांगाचे की प्रत्येक ओके. आत्मीक रितीन आसले, दोळ्यांक दिसनातले, कुडींत वा संसारी संगतींनी अनुभव करचें जावन आसा. त्या खातीर जेजू म्हणटा
1 John 1 अंत जावन ते 1 John 1 चॅप्टर काढल्यार काडयांग आमी संसाराचो उजवाड जावन आयलो. तो उजवाड आम्ही पळय नये म्हणून संसाराचो अधिपती आमकां कालें करता, आमच्यो अविश्वासी मती कुरड्यो करता. आता पळया आम्ही आता जिविताच्या शब्दाविशान उलयता. जॉन 1:1 वेळा काळापूर्वी शब्द असलो. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो. कोण तो? ओके, ताचे उपरांत पळया शब्द देवासवे असलो. शब्द सकडी सांगा पळया. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो. शब्द देवासवे असलो. शब्द देव जावन असलो. कोण तो? जेजू. जेजू. कशें कळलें जेजू म्हणून? तितले भितर कळलें गे म्हाका कळोना तें. ताचे उपरांत वेळा काला पूर्वींच तो देवासवे असलो. मागीर सर्व वस्तू ताचे मार्फत रचन जाल्यो. मागीर आणि रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयिल्ली ना. ताचे उपरांत मातशें आमी रचलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. आणि तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. कोण तो? कोणसो उजवाड? कोणसो उजवाड सांगा? आमचो सगळो आमकां उजवाड म्हळ्यार जेजू. तो उजवाड जालो. शब्द आसलो. आता तुम्ही मुखार गेल्यार शब्द मनीस जालो म्हणून आसा. त्या खातीर जेजूक पळोवन जो, जेजूची शिकवण आयकोन जो, जेजून कितें शिकयलां त्या प्रमाणे मनशान जियोन जो, म्हणूनच संसाराचो अधिपती अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्या. त्या खातीरच वेचीक पूत आसली आस्त पुरो इकून कालें केलें, खाली केलें. कितें ताचे कडेन बरेपण आसलें बापायन दिल्लें सर्व ताणें होगडायलें. सैतानाचें काम त्या खातीर जेजूचे देवाचे उतर म्हणटा, हांव आयलां जिवीत दिवंक. चोर येता फकत चोरूंक, लुटूंक आनी विबाड करूंक. हांगा आयलो तेन्ना वेचीक पुताक तेंगली आमी प्रत्येक वेचीक पुताक लूक 15:14 ताचे लागीं आसलेले सगळे होगडावन काबार जातास त्या गावांत एक कठीण दुकाळ पडलो. ताचे कडेन आसलें कालें जालें. आतां सकडी विबाड खाली जालें. आणि त्याच टायमार पळया दुकोळी पडलो गांवांत. आता आमी जाल्यार कालें म्हणटा, देवान म्हाका कश्ट दिले, ह्या मापान दिले गी म्हणटा गी मनीस म्हणटा गी ना. आता हे देवान दिले गी.
देवान ताका सक्कडी बरें दिल्लें, बऱ्या घराण्यान जल्माल्लो, बापूय ग्रेस्त जावन आसुल्लो, बापायन ताचे मोण सुमेत दुखोवना, ताका वांटो जाय म्हळें वांटो दिलो. दिल्लो वांटो ताणें बरें करून जियोवना. तशेंच आमी मागण्याक येता, रितीरेक येता, आमचे कडेन बरेंपण जाल्लें आमी सांबाळटा, आमी दवरून कान घेता. आमकां जावंक पुरो एक बरें काम मेळ्ळें, आतां कांय प्रॉब्लेम ना, आतां म्हजे कडेन पयशे येतात, म्हजी भलायकी बरी जाली, कोर्टाची केस म्हाका गूण मेळ्ळें, देवाच्या उतरान मेळ्ळें, पूण कालें जाता. आतां हांव अनुभव करता करता हांव संवसारी संगतेन वचोन देवाक विसरता. त्या दाळा प्रत्येक कश्टार पडटाना आमची जिणी अशी जातागी ना, जालांगी ना. त्या खातीर देवान दिल्लें आमी मनीसत्व वगडायता आनी मनीसत्व कश्ट आपणायता. आमी कोणाक पावर दिता? सैताना. कित्याक म्हळ्यार आमी बरेपण कान घेता आनी वेता सैताना सरशी. आमकां आदाम हेवेक भुमी वैकूट दिलें, त्या रुखाचें फळ खायनाका म्हळें वचून त्या रुखाचें फळ केलें. तशेंच आमचें थंय घडोवन आसा. केदाळा मुसर आमी घट्ट जायना, त्या दाळा मुसर आमकां ते चिंताप घालन नाना तरांच्या समस्यांनी सिरकावंक आमकां सैतान राखोवन उरता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. ताचे उपरांत 15 जालें. देखून वचोन त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेताभाटांत दुकराक सोरोंक धाडलो. दुकरांनी कावच्यो सांगोपुणी कावन आपलें पोट भरता म्हणून ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. शेकीन ताका बूद आयली आनी आपणायतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादो शिकावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता. प्रेज गॉड. आतां पळया, आतां सकयल कर 15. ओके. देखून वचून त्या गांवच्या एका भटकाराकर कामाक रावलो. आमचें तशेंच आमी केदाळा आमी देवान दिल्लें आमी वगडायता. समा आमी देवान दिल्लें बरेंपण आमी तें कायम दवरिना आनी आमी आमच्या मर्जेन आमी लॉस करता, आमी विबाडता, आमी आमचें समाधान पाड करता आनी मागीर आमी तेने येणे भडकता. त्या खातीर ताचे उपरांत ताची मत खंय येता? दुकरांनी कावच्यो सांगोपुणी कावन हांव पोट भरता म्हणटा. ताका दरबस्त दिल्लें, बऱ्या घराण्यान जल्माल्लो. आतां ताची परिस्थिती खंय पडली? ताच्या घरा कामाचें आसलें, ताच्या घरा पुरो आसलें, आतां येवन वो कामाचो जालो. त्या खातीर आमचें जिवीत अशेंत जावन आसा. आमकां कळना आमी खंयच्या वेळार आमी सुकोन पडटा. ट्रॅपां वयर ट्रॅपां पडटा. ताचे उपरांत दुकरांनी कावच्यो सांगोपुणी कावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. आतां दुकराक घालचें कान,
खावंक म्हणी तो ताचें प्लॅन आसलें ते म्हणी खावन हांव जियेतां पूण थंय धनी सोडताय बडकार सोडताय खावंक घालून तूं पाटये तूं थंय रावना नाका वैगी म्हणटा की ना अशेंत जाता आमचें जिवीत खंयच्याकच आमकां फावो न्हय त्या टायपार आमचें जिवीत जाता ताचे उपरांत शेकी ताका बूद आयली आनी आपणायतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां हांव आतांच उठोवन म्हज्या बापाय सरशी वेतां आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख प्रेज गॉड ओके सकयल कर ओके शेकी कालें जालें ताका बूद आयली शेकी बूद येवन कालें जालें ताणें कालें म्हणलें आपणायतल्याक तो म्हणालो आपणायतल्याक ताणें दुसऱ्या कडेन कोणा कडेन सांगचें त्या खातीर केदाळा मनीस चलवता पळय लास्ट ताचे कडेन एक इश्ट म्हणून आसले मनीसीक कोणी लगी येना सगळें काबार जाल्ले कुडले जाता म्हूण कळ्ळे कुडले कोणी कोणाक येना मागीर उडास येवचो आवय बापायचो आमकां बरेपण लाभल्लें आमी सोडून संवसारी संगतींत बुडोवन आमी बरेपण वगडावन मागीर परतेक आमकां उडास येवचो आतां आमी परतेक देवा सरशीन फाटीं येवची नाजाल्यार म्हजें जिवीत नास जाता ताका तेंत कळ्ळें आनी म्हाका उरोवंक जायना ताचे उपरांत ताणें कालें केलें हांव आतांच उठोन म्हज्या बापाय सरशी वेतां आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख पळया ताणें चिंता पाटयलें ताचें मन परिवर्तन करूंक ताणें चिंतलें हांव हांगा रावल्यार अशेंच हांव हांगा नास जातां ताचे उपरांत कालें गेलें ताणें पयलें चिंतलें मात्र ताणें पैगी आतां हें रियल हांगा अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी फाटीं भायर सरलो पूत घरांत हावन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो ताचें काळीज सुरसुरलें धांवून वचोन पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो प्रेज गॉड पळय हांगा हें व्हेरी इम्पॉर्टंट अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी फाटीं भायर सरलो पूत घरांत हावन पयस आसतना पुताक तो राखूनच आसूं पयस आसतना पुताक ताणें पळयलो ताचें काळीज सुरसुरलें ಎಂತ जावचें आमचेच ते आमी केदाळा देवात हांव आमी देवाच्या विरोध पाताक करन देवाच्या विरोधपण करन आमी केदाळा भायर वेता देव अशेंत आमकां राखून आसता देव सुरसुरोवन आसता कित्याक म्हळ्यार आमी ताची भुरगीं जावन आसा त्या खातीर तो कालें गेलें ताचें काळीज सुरसुरलें धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो आमी जाल्यार कालें करता आल्या पयलें म्हणटा आल्या ताका एक तुवालो आनी साबुदी न्हांवन येवन दी मागीर हांव ताची इन्क्वायरी करता
दुकराच्या गुडांत आल्लो मनीस आमी पातकांत बुडोवन खोटेपणांत आसोन संवसाराच्या वशांनी आसोन आमी केदाळा पाटी येता तेदाळा देव आमकां पोटलून धरता. तो म्हणना तुजी पातकां वळखा, तुका हांवें बक्षिलांगी नांगी हांव सेक्यूर करता, ते म्हणना. केदाळा तूं पाटी परताताय तेदाळच देव तुका आरावन धरता. हे देवाचो मोग. मनशाचो मोग तुवें हांवें दिल्लें कितलें तुवें वगडायलें, तुवें कालें केलें, कोणाक कवयलें, आतां खाली तूं म्हज्या फाटी आयलोय, हें मनशाचें चिंताप. पूण देवाचें चिंताप ताच्या मोगावर. त्या खातीरच ताणें ताच्या एकल्याच पुताक धाडन आमकां सगळ्या खोट्यापणांतले आमकां निवार. आमकां आनी ताका मस्तो व्यत्यास आसा. पूण आमी केदाळा ताचो मोग समजता तेदाळा मात्र आमी देवाच्या सांगातपणान जिवंक जाता. आमी केदाळा म्हणसर देवाचो मोग आमी समजना तेदाळा म्हणसर आमचे थंय बदलावण येना, आमचे थंय देवान दिल्लीं ती कार्य जायना. देवान दिल्लो अधिकार आमी उपयोग करूंक जायना. प्रेज गॉड. ताचे उपरांत कालें केलें, पुताक वेंग मारली वैगी आनी ताचो उमो घेतलो. पळया तो मोग. ताणें ताचे वस्तूर पळोवना, तो दुकराच्या गुडांत आयलो गी. संवसाराचे नियम कशें, तुवें सूख केलें, तुवें पेनल्टी भरूंक आसा. पूण देवाचें राज, देवाच्या राजांत पेनल्टी ना. पेनल्टी जिजून त्या कुर्सार केल्या, ताणें भरल्या. आमकां वाट नीट कर दिल्या, आमकां आमच्या जिविताक उजवाड दाखयला, उजवाड दिला. त्या उजवाडान चलचें आमचें काम. आमी तो उजवाड सोडून आमी खंय वता, प्रत्येक काळोखाक. त्या खातीर म्हणटा सांग पावल, मी उजवाडाची मनशां जायचे. मागीर ताचे उपरांत तवळ पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. लिप बापय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो, वेगी वसा आनी असलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडून ताका नेसया. प्रेज गॉड. पळया, पयलें थंय ताणें आपलें मन बदलून तो पाश्चाताप पावून ताणें कालें केलें, बोक्साने मागलें. ताका कळ्ळें हांवें केल्ली चूक जाल्या. ताचे उपरांत कालें केलें, तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. हांव योग्य न्हय म्हणटा तो. आमी जाल्यार कालें म्हणटा, आनी कितें आसता तांतली इल्ली दी आनी की म्हणना गे, म्हणटा हांव गी. संवसारी रितीर म्हणटात गी. कितल्या जाणांची तशेंत आवय बापायक नाका जाल्लें कर्ण कोर्टाक भुरग्यांनी व्हरूना. आमचें जिवीत संवसारी संगतीर आसा. आमी देवाचो मोगूच अनुभव करना.
ताणे ताच्या एकल्याच पुताक दांडन ती सोडवून केल्या आणि त्या प्रमाणे संसारान चला म्हणटा पूण आमी संसारी रितीन चलोवन आसा. ताचे उपरांत कालें जालें पूण बापय आपल्या साकराक आपूण सांगी लागलो वेगी वसा आसल्यासलो उत्तीम दोगलो हाडून ताका नेसया ताच्या बोटाक मुदी आनी पायांक मोचे घाला. पळया ताका उत्तीमांतले उत्तीम पोरनो दोगलो हाडून ताका नेसया म्हणून ना. आमी गालें करता ताणें इतलें विबाडलां ताका हेल्लो कालें म्हण इल्लेशें दिवन सोडया. ताका पोरणेय जाता पिंजलेय जाता. आमचें मन आनी देवाचें मन. ताचे उपरांत ताका मुदी घाली पायांक मोचे घाले. पळय सगळें प्रोटेक्शन दिता तो. अधिकार दिता. मुदी म्हळ्यार अधिकार. ताचे उपरांत कालें जालें सरबेसो पाडको मारा आमी खावन वसा. सरबेसो एक पाडको हाड मारा आमी खावन जेवन गंमत करया कित्याक ओ म्हजो पूत मॉर्न पावलो तो आतां जिवंत जाला सुकोन गेल्लो तो आतां पाटी मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दबाजो सुरू जालो. हेणे ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलेलो तो पाटी येवन घरा सरशी पावतना नास आनी संगीत ताच्या कानान पडले. साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आतां पळया वो सगळें बरबाद केल्लो. आतां आनी एकलो बापायच्या सांगातांत आसलो. बापायचो पुरो अधिकार अनुभव करनासलो. आतां ताका कालें हांगा संभ्रम आयकलो ताणें. संभ्रम आयकल्ले कुडलें कालें जालें हाका. कालें जालें ताचे उपरांत वाचून आसताने हेणे येवन घरा सरशी नास आनी संगीत ताच्या काना पडलें. ताचे उपरांत साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाल म्हणून विचारलें. ताचे उपरांत साकरान ताका जाप दिली तुजो भाव आयला तो शाबीत पाटी आयिल्ल्या खातीर तुज्या बापायन एक फुटफुटीत पाटको मारला. थंय हाका साळवालें. एक पाडको मारला संगीत आसा पार्टी चलता संभ्रम सोलोन आसा. तशेंच आमी केदाळा देवाच्या मोगांतावन भायर उरल्या आनी आमी सैतानाच्या पासांत आसल्या. आमी केदाळा संवसारी रितीन जिवन आसल्या. आमी केदाळा पाटी येता अशेंत संभ्रम सरकार जाता. खुशी जावना गे तुमकां. प्रेज गॉड. केदाळा आमी पाटी येता वच संभ्रम सरकार जाता. देव हरी एकल्या थंय वो संभ्रम पळोवंक आशेता. ताचे उपरांत हें आयकताच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वसाना जालो. आतां वो मोगासो गी कितलो मोगासो आसलो. बापाय सांगात आसलो सकड तो अनुभव करनासलो. आतां कालें जाता ताचे उपरांत तवळ ताचो बापय भायर येवन ताका बोलावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें बाबा पळय इतल्या वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एकच एक फावटी तुजें उतार हांवें मोडोंक ना तरी म्हज्या इश्टा सांगाता गमात मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकड्याचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पळया
सकड ताच्या अंडर आसा. ताणे ते बघू ना. हर एक बापाय सांगता आसून ताणे अनुभव करचे आसले. आता म्हणटा तो तुवें म्हाका दिवनाय. ताचे उपरांत पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कालवांताचेर विबाड केलो. तो पाटी आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाडको मारलोय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजे सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मॉन पावलोलो तो आतां परत्यान जिवंत जाला. सुकोन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. प्रेज गॉड. पळया, आमी केदाळा पातकांत पडोवन देवातावन पयस वेताव, तेदाळा आमी येन्स आत्मीक मरण आमी मरून आसता. केदाळा आमी पाटी येताव, तेदाळा आमी प्रत्येक जिवन जाता. पूण आमी चलची रीत दुसरी, देवाचे मोगाची रीत दुसरी. त्या खातीर आमी देवाचो मोग अनुभव करिनासतना आमी संवसारांत पेल्याचो मोगी अनुभव करूंक जायना. त्या खातीर केदाळा ताणे वांटो इसारन ताणे पाड करन काले विबाड करन तो पाटी येयलो. ताका काण गेल्ले दळ मलगड्या पुताक जालना. ताच्या भितर कितें आसलें? ताच्या भितर राग, मोसोर आनी कितें कालें आसा ताच्या भितरच आसलें. तो हें पुरो दवरून बापाय सांगता आसलो. भाव पाटी आयला म्हणून ताका संतोष जावना. आतां तो घरांत तावन भायर घालूंक रेडी आसा बाबाक. आमचें जिवीत अशेंच आसा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. त्या खातीर आमकां केदाळा आमकां ती कृपा मेळटा. आमी केदाळा पाटी येता, आमकां जेजून कितें कर्ण दवरलां ती कृपा आमी अनुभव करूंक आसा. जेकब 4:6 घाल. पूण तो दिता ती कृपा आनी की वर्ती. ह्या पासत पवित्र पुस्तकांत म्हळां, देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण कालत्यांक कृपा दिता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आतां कालें जालें. तो पूत घरा आयलो म्हणून व्हडल्या पुताक मोसोर, राग पुरो ताचे भितर कितें आसलें तें पुरा भायर आयलें. आतां देवान आमकां कालें केलां. देवान आमकां ताच्या पुता मारिफात आमकां कृपा दिल्या. देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण खालत्यांक कृपा दिता. केदाळा आमी चुकल्या, केदाळा आमी कितें केलां देवाच्या विरोध, आमी केदाळा देवा थंय पाटी येता. देव आमकां हर एक ताची काकळूत, कृपा आनी फॉरगिवनेस कितें आसा तें सकड कितेंय कुडके जावना म्हणल्या प्रमाणे तो आमकां पाटीक हाडटा. आनी आमी देवान ताच्या पुता मारिफात कर्ण दिलां. ताचे उपरांत आमी तें बघिनासतना, ताची समजणी नासतना आमी कालें म्हणटा हांव पातकी.
आम्ही म्हणटा घेना पातकी. त्या खातीर देवाच्या उतरांची आमकां समजून नासतना आमी आमच्याच तोंडांत आमी पातकी म्हणटा. तरी जेजून कर दवरलें कालें जालें. Praise God. Praise God. Ephesians 2:4-5. Wait. Ephesians 4. Ephesians 4:5. अपार काकुळतीन. पूण अपार काकुळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगापासून पातकावरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्ता सवें पुनर्जिवंत केली. पळय आमकां कालें केलें, पुनर्जिवंत केलें. देवाच्या दयेन तुमकां सोडवण मेळ्ळी. ताची अपार काकूळ, ताच्या पुता मारिफात आमकां ताणें करून दवरली. आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पसत आमचो कितलो मोग आमी फावो न्हय त्या जाग्यार रावोनी तो आमकां एलिजिबिलिटी दिता. ताची अथॉरिटी प्रत्येक दिता तो. आमी कितें वगडायलां तो विचारना. त्या खातीर जेजुये कडेन म्हणटा तुमी हांवें कितले पोटी बक्षिचे म्हणून एकल्यानी सवाल केल्ले जाळा. 7च्या 70 पोटी आमी बक्षिता. आमी 1 पोटी बक्षिना. ताणें म्हाका अशें म्हणलां हांव शिकयता ताका, हांव ताका पाटीन दिता. वडल स्क्रिप्चर काडलें कालें पाटीन दिनाकात म्हणून. तुमी बेसा आशिर्वाद पाटीन दिया म्हणून. वायटाक वायट तुमी पाटी दिनाकात, मगार आशिर्वाद पाटीन दिया. आमी घालन दिता. आमकां क्रिस्त सवें पुनर्जीवन केली. देवाच्या दयेन आमकां सोडवण मेळ्ळी. आतां सोडवण मेळ्ळ्या गी ना गी? मेळ्ळ्या खंडीत. सोडवण मेळ्ळली हांव पातकी म्हणून ना. आतां सोडवण मेळ्ळ्या उपरांत आमी पातकी म्हळ्यार जाता म्हणटा गे आमी. मागीर आमी तेंच उतरान चुकती आसा. आमी उसारची उतरां आमी पेलोय म्हणटा म्हण हांवेंय म्हणचे. आमकां गुत्तू ना. ते जिवीत आनी मरण खंय आसा? जिबेच्या अधीन आसा. आनी हांव कालें म्हणटा ताणें म्हणलें आमी नाल्यार तो म्हाका पळयता. सत गुत्तू ना. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. 10 minutes. Okay. Sorry, Luke 15, 5 minutes. Luke 18, 19. 18, 9. आपण नीतिवन म्हणून चिंतून आपणाचेरच पातयेवन असलेल्या आणि हेरांचे बेपारवा करतल्या तोड्यांक जेजून वोपार सांगली.
आता कोणाक सांगली? नीतिवान म्हूण चिंतून. नीतिवंत म्हणून कोण चिंतात? कोण चिंतात नीतिवंत म्हणून? कोण नियमा करतात? कोण नियमान सडून आसा? कोण आनी कोणाक बुधबळ सांगचे? कोण काले म्हणटा आपूण नीतिवंत म्हणून चिंतून आपणाचेरच पाती येवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपरवा करतल्या थोड्यांक जिजून ओपार सांगली. कोणाक? फारिजेवाची आनी सुंकाकाराची ओपार. ताचे उपरांत एक पावटी दोग जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकाकार. आतां पळय, आतां करेक्ट तुमी हे आयकाचे. फारिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणें करी लागलो. देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार अन्यायगार प्रद्वारी न्हय, देखून हांव तुका अर्गां दिता. प्रेज गॉड. वो कालें करता फारिजेव? ताकाच वड करता देवा. तो म्हणटा हांव हेर मनशां बरी, हांव ताचे बरी न्हय, हांव दुसरोच. हांव लुटकार न्हय, अन्यायगार न्हय, प्रद्वारी न्हय, देखून हांव तुका अर्गां दिता. कित्याक? कित्याक तो म्हणटा फारिजेव? नियमशास्त्र तो पाळनासलो. ताका नियमशास्त्रा विशीं पुरो गोत्त आसलें. नीतिवान म्हूण चिंता. नीतिवंतपण म्हूण तो चिंता. हांव दुसऱ्यांक सांगता हांव पाळूंकी पाळटा, हांव दुसऱ्यांक सांगता हांव पाळूंकी पाळटा, पूण तो आनी एकल्याक ताका गोत्तू ना तो पापा असो, तो काले ताका गोत्तू ना, नियमशास्त्री समा गोत्तू ना. तो नियमशास्त्रांत कालें जाल्यार तो नियमशास्त्राच्या शिरापांत वेता, वैगी तो देवाच्या विरोध वेता. ओके, आता नेक्स्ट. पूण आनी एक 2 पावटी हांव उपास करता. हप्त्यान 2 पावटी उपास करता. मागीर आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत एक वांटो फारीक करता. इतलें पुरो करता. पळया, हांव चॅरिटी करता, हांव दुबळ्यांक हेल्प करता, हांव मांस मसली थोड्या दिसांनी हांव खायना, हांव उपास करता, हांव अन्याय करिना, हांव पुरो समा आसा, हांव ताचे बरी न्हय, हांव समा आसा. वो हाकाच प्रेज करता. ताचे उपरांत पूण तो सुंकागार पयस रावन तो पाप. आता आपली दिश्ट. सुंकागार कोण? टॅक्स कलेक्ट करचो. आतां उडोला आमी कोण खंय पळयल्लें? फातकीन कोण आसा? सुंकागार. हे खंयचे नियम? नियमशास्त्राचे नियम, देवाचे नियम न्हय ते. ताचे उपरांत आपली दिश सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हृदय बडोवन म्हणालो, देवा म्हजी पातकाची काकुळट कर. देवा म्हज्या पातकाची पातक्याची. तो आपूण पातकी म्हणून तो ताणें वळखलें. कितें म्हळ्यार ताचो लायफ तसोच. टॅक्स कलेक्ट करचो, पैकी तो लागीं नातुल्लो, तो पुस्तू पयस. फारिजेवाचे वरवीं पयस रावंक ताणें. पूण फारिजेव म्हणटा हांव समा आसा, हांव देवाच्या मुखार हांव समा आसा. कित्याक म्हळ्यार नियम पुरो पाळ्ळ्यांत आनी नियम करचे येत. नियमान कितें प्रॉब्लेम आसा समा करचे येत. त्या खातीर तो पातकी. आनी टॅक्स कलेक्ट करचे आनी हांकां दिवचे. तो पातकी, हांव कलेक्ट करना.
तो पळय आमच्या संवसारांत तशेंच जावचें. ताचे उपरांत हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलोलो जावं आपल्या घरा फाटी गेलो, पूण तो अनेकलो ताका मानवालो ना, कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतालो, आनी आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. आतां काले म्हणटा देवाचें उतर. जेजून काले शिकोवन दिली. कोण आपणाक प्रेज करता, कोण आपूण समा आसा. हांव संवसाराच्या हांव एक व्हडलो मनीस. हांव तें करिना, हें करिना, खंयचेंय करिना. हांव बरो. हांव सदां सिनोगाक वेता. हांव देवा कडेन मागता. हांव सक्कड करता. पूण देव कोणाक मानवालो? सुंकाकाराक. पळया तुमी जेजून विंचले शीस. आनी केदाळाय पळया देवाची वळख नातिल्ली. एक पावटी आमी उतर आनी पुरो दिल्ले कुडले इमिडिएट खाण घेवन तांचे भितर अजापां जातात. पूण आमी सैमान आमी जल्मान आमी क्रिस्तांव जावन आमकां ल्हान आसतनांत आमकां बावतिस्म दिवन आमकां समा देवाची वळख ना. कितलो लोक आतां हिंदुआंचो म्हळ्यार नॉन क्रिश्चन आसुल्लो आतां देवाची शुभ वर्ता ते प्रगट करनासत. जेजूची शिकोवण हळड्यांनी वचून दिवन आसात. पूण आमी जल्मांत हांव क्रिस्तांव आसले आमी फाटीं वचून आसा. आमचे थंय कितेंय जायना. आमी आसलेय होगडावचे. त्या खातीर आमी समस्यांनी आमकां आमचे भितर हांव पयलें नॉन क्रिस्तांव, तो नवो क्रिस्तांव. आमच्या मतींत हें बसलो. तो हिंदुआचो पोरपोर जाल्लो. कितले जण आसात आतां देवाचे उतर दिवन आसात. तरी आमी कालें केलें. इतलो वेळ आमी कालें केलें. आमी समा शिकोवन आयकल्ली ना, आमकां मेळोंक ना, आमकां खाये गुत्तून. आतां कोणी सांगता ना, तो काले, तो भायर आसा, तूं काले उलयता, तो दुसरोच, तो समाना. त्या खातीर जेजून म्हणला त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव उजो लावंक आयलां. आमी देवाचे उतर खाण घेवच्या बदलाक ते सत आसा गी, ते सता प्रमाणे आसा गी, आमची मागणी सता प्रमाणे आसात गी, आमकां गुर्तू ना. आमी कोणेय एक बूक दिल्यार आमी तो वाचून येता. पूण ते देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा गी तें गुर्तू ना. कितें कोणेय सांगलें तें आमी पाळूंक सुरू केलें. आमच्या कानांत कितें आयकत हांव पळय, आमी व्हेरी डेंजरस. देवाचें उतर आयकोवच्या बदलाक आमी दुसऱ्यांत आयकत. ताका मॉडिफाय करून कालें सांगलें तें आमच्या मतींत वेगळी येता. देवाचें उतर शब्द वेळा काळा पुर्वी शब्द आसुल्लो, शब्द देवा सोवें आसुल्लो, शब्द देव जावन आसुल्लो, शब्द मनीस जावन आयलो, शब्द उजवाड जालो. हें नाका. हें सोडलां आमी दुसऱ्यांत धरलां. देवाचें कितें तें आसा बायबलांत त्या प्रमाणे चला, तें आयकया. त्या दाळा जिवितांत बदलाव येता.
केदाळा म्हणसर आम्ही ते मानून घेना आम्ही दुसऱ्यांत करता आम्ही त्याच प्रमाणे आमची जिवी देस वाढवत जावंक पुरो आमकां इनिशियली कश्ट लागतात केदाळा देवाच्या उतरा प्रमाणे एक मनीस जियेता ताका हर एक सोसायटीचो मनीस ताका कांटाळो करता हे तो ना साहेब तो दुसऱ्यान उलयता ताच्या लागीं वयचे नाका त्या खातीर आमी देवाचें उतर आमी सांगतना ते खंयचे ताचे संबंध आसलो चॅप्टर करेक्ट आमी वाचीचे आमी काल एक एक कान घेवन आमी तशें केल्यार आमी मिसअंडरस्टँडींग जाता त्या खातीर समा देवाचें उतर कितें सांगता ते फाटीं कितें मुखार कितें समा आमी ताचे जाणवाय आमी आपणायची प्रेज गॉड आता हे करून गेले मस्त लांब आसा नाका प्रेज गॉड आनी एंडिंग प्रेयर करी मंगळा बापा एक घडी उबे रावया आमच्या थोड्या मंगळा बापा अर्घां तुका दिता या वर्त्या वेळा पासत बापा तुवें दिल्ल्या आतां आमी कितें आमी तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे आमी आयकलें आनी तें तुजें उतर आमच्या जिवितांत आमी तें घालना आमी तें कार्यारुपाक हाडना आमचें जिवीत परिवर्तन जावंक तुवें आमकां कृपा दिल्ली आसता त्याच कृपेद्वारे आमी तुज्या पुतान दिल्ल्या त्या कृपे वरवीं ताचे प्रमाणे आमी जियोन आमच्या जिवनांत तुजी उतरां आमी कान घेवन तशेंच आमी हेरांक दिवंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर तुका अर्घां दिता बापा तुजें उतर मात्र आमकां जिवीत आनी उजवाड जावन आसा आनी तेंच वाट जावन आसा तुजे सरशीन येवची बापा त्या खातीर तुका अर्घां दिता बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जिजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमेन आमेन आमेन